यूट्यूबर गौतम खट्टरान सेंट फ्रांसिस झेवियराचेर आक्षेपार्ह विधान केल्ले खातीर टिळक मैदानाचेर जमिल्ल्या शेकड्यांनी नागरिकांनी वास्को पुलीस स्टेशनार मोर्चा व्हेलो। गौतम खट्टर आनी संबंधित आयोजकांक बेगोबेग अटक करात अशी मागणी लोकांनी केल्या। जाल्यार ह्या केसीचो तपास आता गुन्यांव फाट्याचे पुलीस करतात। आमी फक्त ताका मजत करता अशें पुलीस अधीक्षक गुरुदास कदमान दिली। सेंट फ्रांसिस झेवियराचेर आक्षेपार्ह विधान करपी व्हिडिओ रेकॉर्ड करून वेगवेगळ्या सोशल मीडियाचेर प्रसारीत करपाच्या प्रकरणा खाला गौतम खट्टर हाचो भाव माधव खट्टर हाका अटक केला। गौतम खट्टराकूय बेगीनूच अटक करतले म्हण आपल्याक खात्री आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सांगता। गोंयकार तशेंच राजकीय फुडाऱ्यांनी संयम दवरचो आनी गोंय पुलिसांचेर विश्वास दवरचो म्हण मुख्यमंत्र्यान मागणी केल्या। तशेंच अशा प्रकाराची घडणूक परतून घडची न्हय म्हण जतनाय घेतले अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगले। गोय राज्य मनीसबळ उदरगत महामंडळ खाला खाजगी क्षेत्रात एका वर्षाचे काम पुराय केले उपरांत रिती पदां जाहीर जातकीर ज्युनियर स्केल ऑफिसर वा कंप्युटर ऑपरेटर या सारकिल्ल्या सरकारी नोकऱ्यांची संद मेळूं येता अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। खाजगी क्षेत्रांतल्यान सरकारी महामंडळांत वचपाची इत्सा आशिल्ले उमेदवार अर्ज करपाक शकता। जॉब फेरांत वांटेकार जावन तरणाटे सरकारी नोकरेचे दार उगडटात अशें वेर्ना आयोजित केल्ल्या रोजगार मेळाव्यात मुख्यमंत्री उलयतालो। गोंयांत आता वचत थंय गवारेड्यांची धुमाकूळ चल्ल्या। गवारेडे खाणाच्या आशेन आता रान सोडून गांवांनी भोंवतना लेगीत दिश्टी पडटा। अशीच एक देख आमकां बेतोडा आनी बोरी वाठारांत पळोवपाक मेळ्ळी। दिसा उजवाड्यार गवेरेडे रस्तो हुपतना शाळेंत वचपी माणकुल्यांक तशेंच येरादारी करप्यांक धोको रीणमार जाला। गवारेड्यांनी हल्लो केल्यार जापसालदार कोणाक धरप अशें संबंदीत खात्याच्या हालचालीचेर आता सगळ्यांचें लक्ष आसा। उच्च न्यायालयान राज्यातल्या सगळ्या ग्रामपंचायती खातीर रिकॉर्ड रिटेन्शन पॉलिसी तयार करपा खातीर पंचायती संचालनालयाक 8 सप्तकांचो वेळ दिला। सध्या फक्त 15 सीसीटीव्ही फुटेज ओव्हररायड जाल्ल्याचे न्यायालयान निरीक्षण केले। शार्लेट फर्नांडिसान दाखल केल्ले याचिके प्रमाण आरटीआय अर्जाक जाप मेळचे मेरेन डिजिटल पुरावे नष्ट जातात। या प्रकरणाची सुनावणी 6 जुलै 2024 दिसा थारायल्या।
श्री लयराई देवीची जात्रा जातकीच दुसऱ्या दिसाच्यान कौलोत्सवाक सुरवात जाता। 4 दीस हो कौलोत्सव मनयतात। कौला निमतान 4 दीस शिरगांव वाठार भक्तिमय आनी उमेदीच्या वातावरणात न्हावन वता। निमाण्या दिसा वाडाचो ओडो वाठारात घराघरांनी कौल दिले उपरांत राती देवीचो कळस देवळात वचकीत परंपरेप्रमाण कौलाची सांगताय जाता। जात्रेक येवप शक्य जावंक ना ते भाविक शिरगांवा येवन देवीचो कौल घेतात। कौला सुरतपणान जावचे म्हूण पुलीस नदर दवरून आसात। गोंयांत पावसा आदी लोकांची बरीच धांवपळ पळोवपाक मेळटा। कसली काय म्हणल्यार पुरुमेताची तयारी। पावसा आदी गोंयकार सुके खारे, सुक्यो मिरसांगो, मसालो, खळाक घातिल्ली रुचीक तोरां, ताचे बरोबर भिण्णाची सोलां, तशीच आटंबेची सोलां आदी रुचीक खाणाची तयारी करून ते वर्सभर खातात। गोंयकारांच्या हुमणांत सोलां आनी मिरसांगो ना जाल्यार हुमणच पचपचीत लागता। मात हेच पीक तयार करून ते बाजारात पावो मेरेन शेतकारांचे कश्ट भोव महत्वाचे आसा। शेतकार रक्ताचे घाम करून काट्या कुटल्यांतल्यान प्रवास करून हे बरे सैमीक पीक गोंयकारां मेरेन पावयतात। मडगांव पालिकेन सोंसोडा वाठारांत 10 TPD क्षमता आशिल्लो गॅसिफिकेशन तंत्रज्ञानाचेर आधारीत कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाचे उक्तावण केले। ह्या प्रकल्पाचे उक्तावण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केले। हो आधुनिक प्रकल्प मडगांवच्या कोयर व्यवस्थापनाक व्हड चालना मेळटली। राज्यांतलो हो पयलो प्रकल्प। भविष्यांत अशे हेर कडेनूय प्रकल्प उबारचे अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगले। लयराई देवीच्या आशीर्वादान आणि पुलीस प्रशासनाच्या यत्न आणि कष्टान अंदूची जात्रा सुरळीत जाली। सगळ्या भक्तांनी आणि धोंडगणांनी बरे सहकार्य केले, हाचेर आमी समाधानी आसात। ह्या जात्रेक जायत्या जाणांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिलो। देखून पहिल्या दिसा गर्दीचेर नियंत्रण दवरपा खातीर फुडाराकूय अशीच व्यवस्था आसतली अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली। दमण आणि दीव हांगा उद्देगीक वाढ जाला। उद्देगा खातीर केल्ले अर्ज फक्त 8 ते 15 दिसां भितर मंजूर जाता अशें मंत्री सुभाष शिरोडकार सांगता। राज्या खातीर फायदेशीर आणि खऱ्या अर्थान उपेगी पडपी प्रकल्पाक लोकांनी तेंको दिवपाक जाय अशें मंत्री शिरोडकाराचें म्हणणें। मात राज्याक धोकोदायक थारपी गजाल आडोवपाकूच जाय अशें शिरोडकार म्हणटा।
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. बास्तोरा हांगा पिवन गाडी चलोवपी एका रायडरान धपको दिल्ल्यान एक मनीस गंभीर जखमी जालो. बोईचो पाय मोडून ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत व्हेल्ल्याचें कळटा. मद्यपान म्हणजे सोरो पिवन गाडी चलोवपी रायडराचेर पुलिसांनी खर कारवाय केल्या. आरांबोलच्या खालचेवाडा गावात एक बैल बांयत पडलो. ही कारवाय सुमार 3 वरां चल्ली आनी थळावे आनी अधिकाऱ्यांनी एकठांय काम केले. सुरक्षीतपणान भायर काडलो. जनावरांक व्हडलीशी जखम जावंक ना. अशा परिस्थितीत बेगीन प्रतिसाद दिवप आनी संघटनात्मक वावर करपाचें महत्व घडणुकेंतल्यान दिसून येलें. मिलाग्रीस फेस्ता वेळार म्हापसा व्हड गर्दी मदीं उबी आशिल्ल्या दुचाकी गाडयेक धपको दिल्ल्यान भंय निर्माण जालो. 5 जाण जखमी जाल्ल्यान तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत व्हेले. ड्रायव्हराक म्हापसा पुलिसांनी वैजकी तपासणी खातीर व्हेला. बळी पडपी कुटुंबांतल्या लोकांनी ड्रायव्हराक व्हरतना पुलिसांक आडोवपाचो यत्न केल्ल्यान तणाव वाडलो. ह्या घडणुकेची फुडली चवकशी सुरू आसा. मुर्शिदाबाद टीएमसी आणि भाजपाच्या कार्यकर्त्यांमदीं व्हडली झगडी जाल्ल्यान मतदानात ताण निर्माण जाल्ल्याचें कळटा. परिस्थिती रोखडीच गंभीर जाल्ल्यान मतदान सुवातेर गोंदळ निर्माण जालो. पुलिसांनी हातूंत पावल घालचें पडलें आनी गर्देचेर नियंत्रण दवरपा खातीर लाठी चार्ज केल्ल्याचेंय कळटा. कांचीपुरमाच्या एका नव्यान लग्न जाल्ल्या जोडप्यान लग्न सुवाळ्या उपरांतूच मतदान केले. पारंपारीक लग्नाचे भेस घालून न्हवरो व्हंकल सरळ मतदान केंद्राकडे गेले आनी चालू आशिल्ल्या तामिळनाडू विधानसभा वेंचणुकेत तांणी वांटो घेतलो.
हाजीर आशिल्ल्या लोकांनी जबाबदार मतदानाची देख दिवपा खातीर ह्या जोडप्यांची तोखणाय केली. मिर्झापुराच्या द्रामगंज वाठारात जाल्ल्या दुखद बहुवाहन अपघातात उण्यांत उणे 11 जाणांक मरण आयला. एक ट्रक नियंत्रण सोडून फुडें आशिल्ल्या गाडयांनी धपको दिल्ल्यान हो अपघात घडलो. 2 ट्रकां मदीं ऑल्टो गाडी कुसळ्ळी जाल्यार बोलेरो गाडयेक ह्या टक्करात उजो लागलो. आपतकालीन पंगड थंय धांवले, पूण एका कुटुंबांतल्या वांगडा सयत जायत्या जाणांचो जीव गेलो. पुलिसांनी कुटुंबाक म्हायती दिवन ह्या घडणुकेची चवकशी चालू दवरल्या. पणजे बेतीम मार्गाचेर 24 एप्रिल शुक्रारा सांजे वेळार नव्यान बांदिल्ली 2 फेरीबोटी सुरू जातली अशी म्हायती मेळ्ळ्या. सालावलीम आनी कुशावती हे नांव दिल्ल्या ह्या जहाजांचो यशस्वी चांचणी पुराय जावन सेवा करपाक तयार आसा. दरेक फेरीबोटींत 9 गाडयो आनी सुमार 150 प्रवासी व्हरूंक शकतात, जाका लागून प्रवासांची तांक वाडटा. नव्या जोडणीक लागून येरादारीची गर्दी उणी जातली आनी दिसपट्ट्या हजारांनी प्रवाशांक फायदो जातलो अशें अदमास आसा. आलवार ते दिल्ली मेरेन धक्को दिवपी गुन्यांवकारी धुमशणेक लागून एका बायलेक मरण आयिल्ल्यान गंभीर हुस्को निर्माण जाला. आरोपी दिल्लीक वच्चे पयलीं अलवारात बलात्कार केल्ल्याचो आरोप पुलिसांनी सांगला. उपरांत राजधानीत 22 वर्सां पिरायेचे बायलेचेर बलात्कार करून जिवेशी मारपाचो आरोप ताचेर जाता. एम्ब्युलन्सांतल्यान लिफ्ट मारून दिल्ली पावलो आनी फारीक करिनासतना पळून गेलो अशें तपासांतल्यान दिसून आयलें. आता दोनूय राज्यांतले पुलीस संयुक्तपणान ह्या प्रकरणाची चवकशी करतात. चड प्रमाणात सॉफ्ट ड्रिंक वा ज्यूस पिल्यार ताचो भलायकेचेर वायट परिणाम जावपाक शकता. तरणाट्या भुरग्यांनी चड थंड पिल्यार रावल्यार काळजाचें दुयेंस तशेंच डायबिटीस लेगीत जावपाक शकता. सॉफ्ट ड्रिंकांत भरपूर प्रमाणात साकर आसता, ती जिवाक सामकी वायट. चड वजन आशिल्ल्या भुरग्यांनी दिसपट्ट्या सॉफ्ट ड्रिंक पिल्यार हार्ट अटॅक लेगीत येवपाक शकता. हालींसाराक सॉफ्ट ड्रिंक हो एक तरणाट्या खातीर म्हत्वाचो भाग जावन रावला. गरमी जाली वा तान लागली काय रोखडेच थंड पितात, पूण ताच्या बदलाक लिंबू सरबत पिवप तरी बरें अशें दोतोराचें म्हणणें. बांय बांदपाच्या सुवातेर काम करतना सुर्याचो आघात म्हणजेच सनस्ट्रोक जाल्ल्यान कुन्नूरांत 36 वर्सां पिरायेच्या एका मनशाक मरण आयलें. बिरेस्तारा दनपारां सुमार चक्रकाळ लागसर पायी पोयल हांगा ही घडणूक घडली.
सहकाऱ्यांनी रोखडेच ताका खाजगी हॉस्पिटलांत व्हेलो, पूण ताची स्थिती गंभीर जाली. उपरांत ताका मेलाय अशें जाहीर केलें. उश्णतायेचो संपर्क आयिल्ल्याचो दुबाव आयलो. ₹69,000 चॅकाची व्हायरल AI तयार करून इमेज तयार केल्ली ती फटवणूक धोक्याची काळजी निर्माण केल्या. सोशल मिडियाचेर शेअर केल्ली ही प्रतिमा सामकी वास्तववादी दिसताली आणि तातूंत बँक सारके तपशील आशिल्ले. प्रगत AI प्रतिमा निर्मिती साधनाचो उपेग करून ती तयार केल्ली अशें सांगतात. अशा व्हिज्युअलांचो घोटाळो आनी फटवणूक कसो गैरवापर करूं येता हाचेर व्यापाऱ्यांनी हुस्को उक्तायला. सुरतातल्या कृषी रसायनिक कारखान्यात उत्पादनाच्या वेळार मेथनॉलाचो आस्पाव आशिल्ल्यान उजो लागलो. ह्या घडणुकेत सुमार 15 कर्मचारी जखमी जाल्ल्यान 5 कर्मचाऱ्यांची भलायकी गंभीर आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा. उजो पालोवपी दळाची निविदा थंय धांवून आयली आनी उजो नियंत्रीत करपाचो यत्नय सुरू केलो. उज्याचे खरें कारण अजून चवकशी सुरू आसा अशें अधिकाऱ्यांचें म्हणणें. ऑफिसाच्या कामात जावपी धांवपळीक लागून आमी जायते फावट जेवणा कडेन दुर्लक्ष करतात. हाचो दुश्परिणाम आमच्या भलायकेचेर जाता, जाका लागून कामाचेर लक्ष लागना. तेन्ना केळी, ॲपल, किसमीस, तुळस, दाळींब खाल्यार खुबशे फायदे जावं येतात. केळ्यांतल्यान म्हत्वाची जीवनसत्वां, प्रथिना, कॅल्शियम मेळटात. केळी खाल्यार पोट भरता, तशेंच ह्या प्रमाण कुडीक उर्जा लेगीत मेळपाक पावता. ॲपला भितर अँटीऑक्सिडंटाचे गुणधर्म भरपूर आसात. दिसाक एक जरी ॲपल खालें तर रोग प्रतिकार शक्त वाडटा. तेच प्रमाण तुळस लेगीत खूब फायद्याची थारूं येता. च्यायेंत वा उदकांत उकडून लेगीत तें उदक पिलें जाल्यार खूब बऱ्याक पडटा. रक्ताचो उणाव भरून काडपा खातीर दाळिंबाचें सेवन करप गरजेचें. जर कामाच्या व्यापाक लागून भलायके कडेन आडनदर करची न्हय. सध्या स्तन कॅन्सर हो संवसारांतलो सगळ्यांत चड कार्सिनोजेनिक रोग जाला आनी 2040 मेरेन ह्या दुयेंसाक लागून एका वर्साक लाखांनी बायलांक मरण येवपाची शक्यताय नव्या लॅन्सन आयोगान उक्तायल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 2020 मेरेन सुमार 78 लाख बायलांक स्तनाचो कॅन्सर जाल्लो आनी तातूंतले सुमार 6,85,000 बायलांक ह्या दुयेंसाक लागून मरण आयिल्लें अशें उक्ताडार आयला. स्तन कॅन्सर सारक्या दुयेंसाक तोंड दिवप हें एक मोठें आव्हान. देखून फुडारा खातीर खरेंच गंभीर परिस्थिती उप्रासपाची शक्यताय न्हयकारूं येना. एनर्जी ड्रिंक्स पितात तर आतांच सादूर जायत. इन्स्टंट विटामीन अशें सांगून आयच्या तरणाट्या पिळगेचे फुडारा कडेन खंय तरी खेळ चल्ला काय असो आतां प्रश्न उप्रासता. मात हेच एनर्जी ड्रिंक तुमच्या लिव्हराक मार थारूं येता हाची जागृताय करप आयज काळाची गरज जाली आसा.
कारण ही एनर्जी ड्रिंक्साचे अतिसेवनाक लागून लिव्हराचे वाईट परिणाम जावपाक लागला. देखून वेळार सादूर जावन खंय तरी ह्या सगळ्या इन्स्टंट खावपा पिवपाच्या वस्तूंआड पूर्णविराम लावपाची खर गरज आल्ली आसा. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक